नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे होकार. दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. बिंबल मानाचेर दूधसागर न्हंयत पेंवपाक गेल्ले कडेन बुडले दोग तरणाटे. कुळे पुलिशेन केलो पंचनामा. पोस्टमॉर्टमा खातीर तरणाट्यांच्यो कुडी धाडल्यात मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत. आयतारा शेल्डे वाठारांतली जाली ग्रामसभा. 39-11 स्क्रॅप. थळाव्यांनी एकमतान मारलो उलो. जाल्यार पंचायतीन थाराव केलो मंजूर. तशेंच कोयराच्या प्रश्नाचेर लेगीत जाली चर्चा. राजधानी पणजेच्या पाटो वाठारांत रातच्या वेळार कुर्र जावन भौशीक सुवातेर न्हिदिल्ल्या लोकांचो आंकडो चल्ला वाडत. एका घडणुकेत एक मनीस भौशीक मळार आंगार कपडे नाशिल्ल्या अवस्थेत न्हिदिल्लो सापडिल्ल्यान लोकांनी उक्तायली तिडक. गोंयच्या बेकायदेशीर खण प्रकरणात ईडीन केली व्हड कारवाय. सांगावकार ग्रुपाची 1023 कोटीची मालमत्ता जप्त करपाचो आदेश तात्पुरतो जारी केला ईडीन. प्रकरणाची चौकशी अजूनही आसा चालू. आवडे पंचायत क्षेत्रातल्या कोटमी वाठारांतल्या 2 वासरांचेर बिबट्यान केला हल्लो. राना अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून बिबटो धरपाक बसयला पांद्रो. आणि नीट परीक्षा जाली शांत वातावरणात. गोयच्या वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांनी बरेच विद्यार्थ्यांनी लायली हजेरी. प्रश्नपत्रिका समतोल आसली तरी त्यो कांय प्रमाणात आशिल्ली व्हड. विद्यार्थ्यांनी दिली प्रतिक्रिया. आता खबरो विस्तारात. बिंबल मानाचेर आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयत पेंवपाक गेल्ले कडेन दोग तरणाटे बुडले. शिवलिंगप्पा मंजुनाथ दांडीन आणि सागर बसवराज दांडीन अशे ह्या 17 वर्साच्या तरणाट्यांचे नाव जावन आसा. हे दोगूय मूळ कर्नाटकातले बागलकोट जिल्ह्यातले आसून सध्या ते कुळे वाठारांत रावताले. उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडले अशें कळटा. कुळे पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. ह्या तरणाट्यांच्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. आता हांवें पळयल्लें आसा की ह्या 2 आयतारा 2 केसीस जाल्या व्हडल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा हांगा बुडपाच्यो. सो आपल्या घरांतल्यान जेन्ना यूथ खंयचोय जर भायर सरता जाल्यार जर कोणाक पेंवपाक कळना बाबा जाल्यार तेंच्यांनी न्हंयेन भितर वचपाचें ना आनी न्हंये कडल्यान पयस रावपाचें. आनी ह्यो अशें जावपाक जायना. हेज्या खातीर पुलिसांनी बी न्हंयच्या सायडीच्यान मातशी गस्ती वाडोवपाच्यो. आमच्या पंचायतींतल्यानूय एक जर लोकांक जर दिसता कोण न्हाता आसना जाल्यार तांकां सांगपाचें बाबा की बाबा न्हांव नाका किंवा खोल उदकान वचनाका. थंय सगळ्या पॉयंट्सार अशें न्हाता थंय पॉयंट्सार मेन म्हटल्यार ते पुलीस आसपाक जाय. आनी पुलिसांनी संडे आनी शेनवार आनी आयतार म्हटल्यार मातशी गस्ती आपली वाडोवपाक जाय. लायफ गार्डांनी एक जर भुरग्यांक आमच्या गोंयकारांक म्हणजे कितें गरमी जाता तेन्ना भायर सरपाची भरपूर उमेद आनी ती बी न्हंयच्या सायडीक वचत जाल्यार ती उमेद आनीकूय वाडटा तेंची. सो त्या जाग्यार एक बाबा पंचायतीन खंय तरी आपले स्पॉट खंयचो करपाचो आनी थंय हेंवूय दवरपाचें कोण आमचे लायफ गार्डूय दवरपाचे. जाय जाल्यार थंय गार्बेज जर करून कोण वयता जाल्यार तेंच्या खातीर कितें पंचायतीन पे बी घेवपाचो. सो मेन म्हणटा ते पुलीस आनी लायफ गार्ड आमच्या ह्या एरियेन आसपाक जाय. कित्याक की भरपूरशे यूथ भायर सरता गोंयभरांतले यूथ भायर सरता आनी हे सायडल्यान न्हंयचेर भरपूरशे जाण येता. सो आनी न्हंयचेर जर कोण वयता जाल्यार तेंच्यांनी ही खरेंच आपली काळजी घेवची आनी खोल उदकान वयचें न्हू बाबा. उदकाचो उदक कशें व्हांवता कितलें उदक खोल आसा तेजी बी गस्ती घेवपाक जाय. नमस्कार, आमी कुळे आसा जे जाग्यार आयज 2 जाण भुरगे हांगा बुडोवन मेल्ले आसा. हेज्यान पयलीं गेल्ले आयताराकूय हांगा 4 जाण बुडलेले. ते मातशे हांगच्यान एक 100 मिटराचेर वयर बुडलेले आसले. पुला सकयल बुडलेले आनी तेज्या सकयल हे भुरगे हांगा जो बांद आसा बंदारा ते जाग्यार हांगा तेजी सकयल एक 50 मिटराचेर हे हांगा बुडलेले आसा. फाटल्यान तुमी पळयता की व्हडलें जें तळप आसा ते तळपा वयल्यान उडी मारता आनी आंघोळ करपा खातीर हांगा खूब जाण भुरगे येता ते उडी मारता आनी मजा घेता. तेन्ना हे 2 जाण भुरगे हांगा न्हावपा खातीर येयल्ले. दोगांय शिवलिंगप्पा मंजुनाथ दांडीन वय 17 आनी सागर बसवराज दांडीन वय 17 हे दोगांय भावाले चले. एकटे भावाले चले म्हणजे दोगांय एकूच कुटुंबाचे. एक 2 जाण भुरगे हांगा बुडलेले आनी तांकां बुडोवन मरण येयलें. पुलीस आनी तांकां आनी लोकलांनी जे स्थानीक तेंच्यांनी तांकां वयर काडून उपचार करपाचो प्रयत्न केलो पूण जालें ना. सक्सेस जालें ना. तांकां शेवटी एम्बुलन्सान घालून तांकां
हॉस्पिटलांत पावयले तेजे पयलीं ते मेल्ले आसले. जेन्ना त्या संदर्भात गेल्या आठवड्यान हांगा 4 जाण बुडोवन मेले. जवळ जवळ 4 जाण बुडोवन मेले. सगळे हांगा शुकांतिका आसली. कुळ्यान ही पयली घटना आसली 4 जाण वांगडाच बुडपाची. आनी सेकंड जी घटना आज फाटोफाट दुसऱ्या आयताराक ही 2 जाणांची बुडोवन मेले. म्हळ्यार ह्या संदर्भात पुलिसांनी जी वाठार आसा थंय गस्त घालपाची गरज आसा. जे कोण हांगा लोकल आसा तेंच्यांनी कोणी न्हावपा येयले जर भायले तांकां उठोवन घालपाची गरज आसा. कारण अशे तरेन लोक भायल्यान येता की दुधसागरा न्हंयक फाटो खूब कडेन आसा, वाटेय खूब कडेन आसा. तेन्ना हांगा मोठे प्रमाणात खंयची पुलिसाची नजर चुकून सुद्दां हे न्हंयचेर येता आनी अशी बुडपाच्यो घटना घडटा. तेन्ना जे लोकल आसा तेंच्यांनी हांगा सावध रावपाची गरज आसा. कोणाक न्हावपा येयले जाल्यार तांकां उठोवन धाडपाची गरज आसा. तशें पुलिसांनी दर सुटयां शेनवार आयताराक हांगा गस्त घालपाची गरज आसा. कोणी जर मेळटा न्हाता तो तांकां वयर काडपाची गरज आसा. कारण ना जाल्यार ह्यो अश्यो घटना घडटा. अशेच संदर्भात आमी जेन्ना कुशावती जिल्हा युवा अध्यक्ष जो आसा सर्वेश गांवकर हेजे कडेन उलयले तेणी संदर्भात हेच सांगलेलें आसा की पुलिसांनी गस्त वाडोवपाची आसा आनी लोकांनी हांगा सावधगिरी बाळगोवपाची गरज आसा. जे न्हावपाक कोण येता तेंच्यांनी आपली हांगा सावधगिरी बाळगून उदकान बाबा आपल्या उदक कितलें जाता पेंवपाक कळटा काय ना हें सगळें पळोवन हांगा मुखाल्यो न्हावपाच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो करपाक जाय अशें तेणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. आयतारा शेल्डे वाठारांतली ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत 39 स्क्रॅप अर्बन दर्जो स्मार्ट मीटर आणि कोयराच्या प्रश्नाचेर चर्चा जाली. 39 कायदो स्क्रॅप करचो असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. तशेंच ग्रामपंचायतीचो कसलोच प्रस्ताव वा सल्लो घेनासतना शेल्डे ग्रामपंचायतीक अर्बन जाहीर करपाचो पंचायत संचालनालयान केल्ल्या निर्णयाक ग्रामसभेन खर विरोध केलो. हो थाराव जेम्स फेर्नांडीसान ग्रामसभेत मांडिल्लो. काकुमड्डी वाठारांतल्या थळाव्यांनी स्मार्ट मिटरा आड ग्रामसभेत निवेदन भेटयले आणि कोयराच्या प्रश्नाचेर हे बसकेत चर्चा जाली. गार्बेज कलेक्शना येता गार्बेज कलेक्ट वाटेर पडटा ते लोक काडटा तरी पूण लोक सुदरना. स्वच्छ भारत मिशन चलता आमगेलें पूण हांकां जे पंच मेंबर आहाय न्हू तेणी जे कोण गार्बेज उडयताय तेणी तांकां सांगपाचें वाटेर उडयताय तुमी उडयना काय म्हणून. पूण जे गार्बेज उडयता पळय ते लोकल उडयता काय भायले बी उडयता? भायले बी उडयताय. आतां कितें जालां आमची मेन रोडा सायडीक कॅनल आर्क पळय आहा न्हू थिंगा लोक मेल्ली जनवार हाडून उडयताय. सुणे जावं माजो दुकर मेल्लेले थिंगा हाडून आमचे सार्वजनीक घरां आहाय हे हांवें वचून हेंका सांगलें इरिगेशन डिपार्टमेंट सांगता आपण पंचायती सांगला म्हणटरी हें कितें जाल्लो आहा हेजेरसून तेजेर मारपाचें काम कोण करपाक सोदना थिंगा फेन्सिंग करपाक. दुसरें म्हणल्यार आमगे थिंगा जायत्यो पयली फोंडेसो आहल्यो थिंगा लोक कलेक्शना लेगून येता आसता म्हणल्यार फोंडी व्हरून थिंगा गार्बेज उडयता. दुसरें म्हणल्यार आतां मिलिको एक थिंगा गार्बेज आमी पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेन करून पोल्युशन बोर्डाक ती क्लियर करपाक आयिल्ली पंचायती आनी थिंगा तेणी बोर्ड मारला तरी पूण थिंगा बोर्ड मारून थिंगा परतून उडयन लोक थिंगा जळयता गार्बेज. हो आमचो इशू. आनी गार्बेज जळोवप म्हणल्यार कितें सारको हेल्थ इशू चडवलो. हें कितले तेंप जालो हें आतां चल्ल्यार चड वर्सां जालीं 2-3 वर्सां जालीं अशें चलता. आमचे सगळे सांताक्रूज काकुमड्डी भावा भयणांनी डिसिजन घेतला सिग्नेचर मेंटेन करून आमी विलेज पंचायत शेल्डे सबमीट केल्ले आसा. हें आमी आमकां स्मार्ट मिटर घालचो न्हय म्हणून आख्खे गोंयान घालचें न्हय म्हणून आमी जिल्ल्या तें रेजोल्युशन पास करून पंचायतीन करचें म्हणून हांव मागता. कितले जाणांचो आयिल्लें आसा तुमकां? सगळे म्हणून आमचे भावा भयणां 60 आनी 868 मेंबरांनी सायन मारल्या. तुमची कितें मेमोरेंडमाचेर कितें बरयलां? मेंबरांचेर बरयलां आमी की हो स्मार्ट मिटर घालचें न्हय म्हणून. जायतो बोवाळ जाता सगळ्या गोंयांत तशें आमकां एक कडेन बील जायत येता एक कडेन चड बील येतलें. देखून आमी हें पळय एप्लिकेशन दिल्यार सगळ्या पागोयचें जो पावर मिनिस्टरा आनी CMाक आनी तेजी हेणी दखल घेवन हें रिजेक्ट करचें म्हणून हांव मागता. गार्बेज इशू आता तेणे सांगल्या त्या प्रमाणे म्हाका विलेजरान सांगल्या त्या प्रमाणे गार्बेज इशू फूल रस्त्याक मला सांगता तो एक प्लास्टीक पिशव्यो खंयच्या गांवांत हांगाच आपली शेल्डे वाठारांत फूल जे मेन रोड आहा पळय हें करता. पण हांवें पयलां तेतून जे BBचे आतां जे गार्बेज कलेक्शन जाता ते रेगुलर कलेक्शन करता हें म्हाका खबर आसा. पण तरी पण हांवें तांकां सांगलें समज तुमकां दिसता अशें कितें दिसता जाल्यार तुमी सांगा म्हाका आयडेंटिफाय करुया आनी मागीर आमी तांकां आतां कोण रोड सायड डंपिंग करता ते रोड सायडीन थोड्यांनी हें केलां की विलेजरान रोड सायड डंपिंग करता तेवूय सांगला.
सो एक्चुअली आम्ही बोर्ड बी मांडलेलो आसा पेनाल्टी तांकां 5,000 पेनाल्टी पण तरी सुद्दां एक वेळ ते म्हणटा कॅमेरा लाय आणि हे सांगता पण तेजेर आमी मुखार कितें करपा ते पळयतले पण तरी सद्या जे कोणाले हाका आसा पयलीं ते आमी मुखार हांव तांकां इन्फॉर्म करता आनी कितें आता स्मार्ट मिटराची काकुमटी सांताक्रूज तेणी एक रेजोल्युशन घेतला की ते तेज्या बद्दल रेजोल्युशनान ते स्मार्ट मिटर म्हणजे आतां हे वाडटा म्हणटा न्हू ते बिलां वाडटा प्रत्येक कामाक बिलां वाडून येता सो स्मार्ट मिटर हे कितें आसा हेका लागून तेंचे रेजोल्युशन घेतला सद्या आमी रेजोल्युशन घेवन आमी तांकां मुखार धाडटा मुखार कितें येता ते पळयता मागीर गोंय आपल्या गुणाक लागून बरेच फामाद आसा सेगीत गोंयांत पर्यटकांची गिट्टी पळोवपाक मेळटा मात सध्या राजधानी पणजेच्या पाटो वाठारांत रातच्या वेळार कुर्र जावन भौशीक सुवातेर न्हिदिल्ल्या लोकांचो आंकडो वाडत आसा इतलेंच न्हय एका घडणुकेंत एक मनीस भौशीक मार आंगार कपडे नाशिल्ल्या अवस्थेत न्हिदिल्लो सापडिल्ल्यान पर्यटन राजधानी म्हणून वळखतात ते गोंयची प्रतिमा हे चित्र कलंकित करता काय हो एक मोठो प्रश्न एके वाटेन देश विदेशांतल्या पर्यटकांक गोंय आकर्शणाचें केंद्र जाला दुसरे वाटेन कांय बेजबाबदार वागणूक राज्याचे प्रतिमेचेर प्रस्नचिन्ह उबें करपाक लागला पणजेच्या पाटो वाठारांत रस्त्यार वा भौशीक सुवातेर कुर्र जावन रातच्या वेळार न्हिदिल्ले दृश्य आतां एक नित्यनेम जाल्यात हालींच जाल्ले घडणुकेंत भौशीक सुवातेर एक मनीस आंगार कपडे नाशिल्ले अवस्थेत न्हिदिल्लो सापडलो ही घडणूक थळाव्या नागरिकां मदीं नाराजगी निर्माण करता गोंय हें फकत पार्टेचें थळ न्हय तर संस्कृताय इतिहास हाचे खातीरय नामना मेळयल्यात पूण अशा घडणुकांक लागून राज्याची प्रतिमा कलंकीत जाता अशी चर्चा सध्या सुरू जाल्या भौशीक सुवातेर असल्या अवस्थेत पडपी लोकां आड कारवाय करपाची आनी अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर प्रशासनान खर पावलां उबारची अशे मागणेक आतां गती वाडत आसा पूण आतां प्रस्न एकूच गोंय पर्यटना बाबतींत पॅराडायज उरतलो काय भौशीक अराजकाचें केंद्र जातलो हो एक मोठो प्रस्न ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोंयांतल्या बेकायदेशीर खण प्रकरणात खूप चर्चा जाल्ल्यान अंमलबजावणी संचालनालयान व्हड कारवाय केल्या साळगांवकार ग्रुपाची 1,023 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करपाचे तात्पुरते आदेश ईडीन जारी केल्यात ह्या कृतीत भारत आणि सिंगापुरातल्या 130 प्रॉपर्टी आणि शेअरांचो आस्पाव आसा 2007 ते 2012 ह्या काळात खनिज निर्यातींतल्यान 5,237 कोटी रुपयांची कथित फटवणूक जाल्ल्याचो ईडीचो दावो आसा या प्रकरणाची चौकशी अजून चालू आसा आणि धक्को दिवपी उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा आवेडे पंचायत क्षेत्रातल्या कोटमी वाठारांतल्या 2 वासरांचेर बिबट्यान हल्लो केल्ल्याची घटणूक उक्ताडार आयल्या ह्या घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक शुक्रारा फांतोडेर घडिल्ली हालींसराक ह्या वाठारांतले खुबशे सुणे बेपत्ता जाल्ल्यांचे थळाव्यांचें म्हणणें हे घडणुके उपरांत राना अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून बिबटो धरपा खातीर पांद्रो बसयला गोट्या येऊन जी 2 त्यांची गायेची पाड जी खायला ते एक शेतकरी म्हणून एक खूप दुःखद घटना असलेली कारण की मेहनतीन त्यांनी वयर केल्ली ती गोरू असलेली आणि सगळे तुझ्या विचारला की गांवांत हय पितले 1-2 महिन्या भितर खुबशे आमकां कोण सांगताले की जेन्ना कोण कामां येताले नायटीसान येता की बाबा बिबटो वा क्रॉस जाता हें जाता वाटेर दिसता पूण आमी तो हें घेयलो नासलो सो इवन पयर सुद्दां याद हेजी मुखाली जी 2 घरां आसा तेंचे 1-2 हें जालाय बरे कुत्रे बरे क्वॉलिटीचे कुत्रे आसले ते ना ती सुद्दां पयर 2 दीस त्या तितून आसली की आपणा कुत्र्याक कोणी खायलो पण काल हें कन्फर्म जालें की हें काम बिबट्याचें म्हणून आता बिबटी पयलीं ज्या रानार रावताले ते आतां येवपा लागले गांवां येवपा लागले हेजें कारण एकूच आसा ज्या तरेन डिफॉरेस्टेशन जाता हे लोक आतां दोंगरा पर्यंत आमी पावपाक लागला ते कारण हेंच तांकां कांय थंकाय म्हणटा गांवां येवपा लागला ती खूब चिंतेची गरज आसा कारण ते गांवां येत म्हळ्यार फाल्यां मनशाचें सुद्दां हें करूं शकता एटॅक वयता आसतना कारण हांगा ल्हान भुरगीं खेळटा जनावर खूब तरे लोकांक चरपाक वयता तर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ताबडतोब एक्शन घेवन ताका ट्रेस करून हांगा शिफ्ट करचो
भाऊ काल पयरची राती तुमगे हांगा कोटमे हांगा गोट्यां तुमगे गाय आनी पाडक आसा थंय बिबटो येयलो म्हणून आनी बिबटो तो वाघ चालप्यार रावतालो तो चालप्यांतल्यान दोंगर काबार जालो रान काबार केलें सगळें आनी ते सायडीन तो वाघ गांवां भोंवलो तो आनी तेणे 500 पेटी वयले 2 इंग्लीश आनी 4 गांवठी तेणे हे कितले दीस जाले 15 दीस जाले म्हणल्यार तो गांवां गांवांत भोंवता कालची राती परता नजदीकी सावन परतो येयला सुण्या फाटी लागून कोणे पळयल्लो बी तेका पळयलो ना पूण तो सुणी भोगता तेजे कळटा न्हू डेली सुणी ना जाता हांगा कितल्या सुमार कितल्या 1 ते 1.5 म्हळ्यार येता आनी काल बी आतां तुमगे आमगे माल तर फातोडे परत 4 माल तेणे 4 कित्याक पार्क घट जाल्लो नासली घट जावन नासले आनी आतां काल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो पांजर लायला आनी गेले ते म्हणटरी हे कित्याक लागून घडटा हे तांकां रावपाक जागा ना पयलीं अशें जायना आहले पयलीं गांवां येना आहले रानां येना आहले चालप्यान रावता वाघ चालप्या दिसो झाड मारून काबार केलाय गव्हर्नमेंटान नीट परीक्षा शांत वातावरणात झाली. गोयच्या वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांनी परीक्षेच्या आधीच विद्यार्थ्यांनी हजेरी लायली. परीक्षा हॉलाभायर कडक सुरक्षा तपासणी व्यवस्था केली. परीक्षा केंद्राभायर विद्यार्थी सयत पालकांची व्हड गर्दी दिसली. मजगती प्रश्नपत्रिका समतोल आसलो तरी त्या काय प्रमाणात व्हड आशिल्लो अशी काय विद्यार्थ्यांनी प्रतिक्रिया दिली. जायत्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कामगिरीचेर समाधान उक्तायले आणि वैजकी मळार आपल्या फुडाराविशीं आशावाद दाखयलो. स्कॉटलँडातल्या एबर्डीन शारात गोंयकारांनी पारंपारीक सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो. गोंयकार हॉस्पिटलाच्या कर्मचाऱ्यांनी आयोजीत केल्ले सांजाव 3.0 कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या लोकांनी फुलां, पानां आनी फळांची पारंपारीक कपेलां घालून गोंयची संस्कृतीक परंपरा दाखयली. हे रंगीत कार्यावळीन परदेशांतूय गोंयच्या संस्कृतायेची वळख तिगोवन दवरली. म्हादय अभयारण्यातल्या बंदी आशिल्ल्या जळवणे धबधब्या वाठारात बेकायदेशीर रितीन प्रवेश केल्ल्यान कर्नाटक खानापुरातल्या 8 पर्यटकांचेर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली. राना खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण संबंधित पर्यटकांनी परवानगी घेनासतना बंदी आशिल्ल्या वाठारात प्रवेश केल्लो. हे संबंधी वन्यजीव संरक्षण कायद्या खाला तांचे आड गुन्यांव नोंद केला. नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी प्रतिबंधित वाठारात प्रवेश करचो न्हय आणि नेमांक पाळो दिवचो अशें आवाहन राना खात्यान केलां. आतामेरेन 54 जाणांचेर कारवाय केल्या अशी माहिती राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. काणकोणच्या पावसाच्या हंगामात आपत्कालीन सेवा खातीर तैनात केल्ल्या कामगारांक दिवपी उण्या पगाराची मोबदल्याची गंभीर विशय मुखार आयला. वाडत वचपी जिणेचो खर्च पळयल्यार ताका मेळटा तो पगार सामको कमी आसा अशी कागाळ कामगारांनी केल्या. आपत्कालीन सेवांनी काम करपी कामगारांक तांच्या कामाची फावो ती भरपाय मेळची आणि पगार वाडपा संबंधीत सरकारान सकारात्मक निर्णय घेवचो अशी मागणी रमाकांत नायक गांवकारान केल्या. आमची प्रॉब्लेम म्हणल्यार अशें आसा डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे आमी लेबर गेल्या पळय ते काणकोणचेच लेबर गेले आसा. कलेक्टर ऑफिसान जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे लेबर गेलाय ते आमकां 350 रुपया पगार मेळटा गव्हर्मेंटाचो आनी म्युन्सिपाल्टीचो पेमेंट कमी म्हणून केलो 150 रुपया हो दिता कोण म्युन्सिपाल्टी दिता. तेन्ना गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवपाक जाय. 350 जाग्यार तेमकां 800 ते 900 रुपया तरी पेमेंट दिवपाक जाय. आज लेबर बाजरार येता तो लेबर पेमेंट घेता जवळ जवळ 1012 रुपया पेमेंट घेता. तेन्ना हे आमगे लोकल भुरगे
लोकल भुरग्यांक जर 350 रुपया पगार जाता हो म्हाका दिसता सगळ्यांच्या कमी पगार हो. आणि ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे काम एखादे एक एक पाटी उरना, एक एक पाटी भरपूर काम उरता, तेन्ना त्या लेबरांक पगार आमचे सीएमान हेजेर कितें तरी लक्ष दिवन तेमचो पगार वाडोवचो. आनी तशेंच तेमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर आहा, डेप्युटी कलेक्टरान हेतून लक्ष दिवचें आनी गव्हर्मेंटाक हो पगार कमी म्हणून धाडचो, तेमकां पगार वाडोवचो. आनी आतां ते म्हाजे फुडें येयल्ले सगळे जे लेबर आसाय ते आमकां पगार खंय तरी पगाराची वाड जावपाक जाय. तेन्ना हांवें तांकां सांगलां तुमी एक डेप्युटी कलेक्टरा लेटर कराय, एक आमदारा दियाय निवेदन, तशेंच सीएमाक दियाय. तेन्ना नंतर सीएमा फुडें आमी गेल्ले, हांव आनी आमदार गेल्ले. आमदारा तेणी सीएमान सांगलां की आमचे कडच्यान कितें तरी आमकां येवं, कित्याक तेमी कलेक्टराक कितें तरी कळोवपाक जाय आमचो पगार वाडोवपा म्हणून. ती कॉपी घेवन परत्या सीएमान आमकां यो म्हणला. हांव सीएमा एकूच रिक्वेस्ट करता, जो 350 रुपया जो पगार आसा सामको कमी आहा, तेन्ना तेमगेलो पगार हो 700 ते 800 900 ह्या हितून वचपाक जाय. आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटाक टोटल 30 जाण लेबर आसा. 30 जाण लेबर आमी पयलीं काम मेळना म्हणून बेकार आसा म्हणून सगळीं 30 जाण भुरगे आमी कामां आयले. कामां येतकीच आमकां हांगा मुन्सिपाल्टीन ऑर्डर दिली, तितूंत 500 रुपया पगार म्हूण दिलो. पगार म्हूण दिलो जाल्यार आमी तेका माजी नगराध्यक्षाक आमी रिक्वेस्ट केलो. ताणें सांगलें आमकां गव्हर्मेंट 350 रुपया पगार दिता आनी 150 रुपया मुन्सिपाल्टी घालता, टोटल 500 रुपया करता अशें म्हणून ताणें आमकां सांगलें. ताका सांगतकीर आमी ताका रिक्वेस्ट केलो आमकां थोडो पगार वाडोवन दी, कित्याक काणकोणा सारक्या 1000 रुपया बेश्ट लोकल लेबर भायरचो बिहारी ओडिसा खंयचोय लेबर 1000 रुपया घेता, 1200 रुपया घेता, आनी आमी गांवची जावन बेकार भुरगे आमकां पगार दिना, 500 रुपया दिता. आतां हांव जालो 20 वर्स जालो हे कामां येता. 20 वर्सां जालो आमकां पेमेंट वाडयना. आनी एक वर्सा आमी डायरेक्ट मुन्सिपाल्टीक बीन गेल्ले आमी पेमेंट वाडय म्हूण, आमगे कांयच जालें ना. मोटरसायकल गाडी घेवन आमी येताय, पेट्रोलाक पयशे तेच पेट्रोलाक वयताय. गोंयांत शिकपी दर एका विद्यार्थ्याचो फुडार घडोवपाक आपूण वावुरता. 10वी तशेंच 12वीत कमी टक्के गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर लेगीत फुडाराचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम गोंयांत उपलब्ध आसात, जाच्या वरवीं दर एका विद्यार्थ्याक कुशळटाय शिक्षण मेळूं येता. पालक आनी शिक्षकांनी भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन दिवप गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सांखळे जाल्ल्या 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या गौरव सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले. आयकात. ट्रक चलयता आनी आई 4थी पास, कोण सांगतलो? एक तर त्या 10वेच्या टिचरांनी ताका सांगपाक जाय आशिल्लें, नाजाल्यार 11वीक एडमिशन घेता त्या तरी टिचरांनी सांगपाक जाय आसलें बाय तुका कितें जावपाक जाय. आमी सरकार म्हणून परत 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 करियर गायडन्साचेर उलयत आसा. म्हणजे कंटिन्युअसली देर इज अ करियर कावन्सिलींग सेल. देर इज आमी म्हणटा की करियर कावन्सिलींग करपा खातीर सो मच मटेरियल वी हॅव गिवन फॉर द स्कूल, आनी ते करचें उलोवचें भुरग्यांक टिचरांनी सांगचें. आनी तेकाच लागून म्हणजे एकूच म्हणणें आसा, आत्ताच्या घडीक म्हणजे समोर मोर देन 600 भुरगीं बसल्या. हो रायट टायम हांवें कित्याक म्हटलां, पयलीं ठरयात तुमकां कितें जावपाक जाय तें. पयलीं ठरयात की म्हाका म्हणजे हांव कितें शिकल्या उपरांत हांव म्हणजे म्हाका अर्निंग्स म्हणा किंवा म्हाजें करियर कितें करतलो तें, आनी ताज्या उपरांत कितें शिकपाचें तें ठरयात. अदरवायज मागीर प्रॉब्लेम जातलो. कारण ते दीस आतां उरूंक ना की आमी ट्रेडिशनल एड्युकेशन कोण तरी आर्ट्स कॉमर्स केलें सोंपलें. ओके, तितकेच केलें जर आसत जाल्यारूय खंय तरी MTS LDC कितें तरी काम मेळटलें. ते दीस उरूंक ना आतां. आतां स्किलिंग इज मस्ट. म्हणजे जो पर्यंत तुम्ही स्किलिंग ना तुमच्या कडेन तो पर्यंत तुमकां बऱ्या प्रोफेशनात तुम्ही वचूंक शकना. म्हणून माझी सगळ्या टिचर्सां कडेन हांव परत परत रिक्वेस्ट करता, हांव पेरेंट्सां कडेन रिक्वेस्ट करता की भुरग्याक सातत्यान म्हणजे तुमचो थोडोसो तरी वेळ काडून म्हणजे तुम्ही तेच्या कडेन उलयात की ताका नक्की कितें करपाक जाय, भुरग्याची आवड कितें आसा हे जो पर्यंत आमी समजून घेयना तो पर्यंत जावचें ना. राज्यात आयतारा कांय सुवातींचेर पावसान हजेरी लायली. फाटले कांय दीस उश्ण आनी दमट हवामान आशिल्लें, देखून आयतारा कांय वेळा खातीर पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान 22 आनी 23 जून अशे 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. 22 आनी 23 जूनाक वेगवेगळ्या सुवातींचेर व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.
पावस नाशिल्ल्यान कारापूरच्या कोळम तळ्याची सध्या सामकीच दशा जाल्या. एके वटेन या तळ्यांतलें उदक आटलां जाल्यार दुसरे वटेन बांद फोडपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान तळ्यांत घाण निर्माण जाल्या. देखून सध्या या तळ्याची अवस्था भयानक जाल्या. पळया. दिवचलच्या कारापूर अंतर्गत रस्त्या कुशीक कोळमवाड्याचेर भर लोकवस्तीक लागून एक व्हडलें सैमीक तळें आसा. कोळम तळें म्हणून ह्या तळ्याक वळखतात. शेतां आनी भाटां खातीर वरदान आशिल्लें हे तळें तांबड्या कमळा खातीर लेगीत फामाद आसा. कारापूर गांवचे वैभव आशिल्लें हे तळें फाटल्या कांय वर्सां सावन प्रदुशणाच्या छपाकात आडखळा. अंदू जून म्हयन्याची 15 जावन गेली, मात अजून पावस सक्रीय जावंक ना. देखून वर्सा प्रमाण तळ्याचे बांद फोडून तळ्यातलो कोयर आनी हेर घाण भायर सोडोवपाक मेळूंक ना. तळ्याचे उदक आटून काळें पडिल्लें आसा. देखून थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. जून म्हयनो जेन्ना लागतालो जाल्यार पयल्या आठवड्याक पावस पडटालोच आनी पयल्या आठवड्याक हें तळें आसा तें हांगा हें फोडटालें. जो बंदारो आतां हांगा घातलेलो आहा तो गिमान बंदारो घालता जी पाणी सकयल शेताक जाय म्हणून तो बंदारो हांगासर आमी हांगा हो बंदारो जून म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्याक हें करतालो. जाल्यार आतां मॅक्झिमम हो म्हयनो सोंपलो म्हणजे अर्दो जून जालो तेच्यान चड जालो. एक म्हयनो जालो जाल्यार आजून पासून पावस पडोंक ना आनी त्या कारणान म्हालो हो जो हें जें पाणी आसा हांगा जे बंदाऱ्याचो हांगा घातलेले सगळें हें आसा आनी हांगा कचरो म्हणून हें आसात न्हू समस्या. तो कचरो आनी ती घाण जी वयर सगळी आसा ती सगळी साचलेली आहा आनी जेणे करून ह्या घाणीचो संबंद वास आसा तो येणारे लोक आसा ही रहदारी हांगा चलता येणारो रस्तो आहा ह्या रस्त्यावर लोकांची वाहतूक जाता तांकां हो वास अक्षरशः तांचे नाकी णव जाला असो हें आसा हांगा पर्याय आसा. जाल्यार हांव अशें म्हणटा सरकारा कडेन अशें म्हणटा की हेजेर तुमी गांभीर्यान लक्ष दिवपाक जाय. खूब समस्या आसा ह्यो आनी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हें अशेंच उरलें जाल्यार कितें जातलें जाल्यार WRD हांकां बी हांव सांगूंक सोदता मागीर जे हांकां बी सांगूंक सोदता आनी आमची स्थानीक पंचायत आसा तांकां सांगूंक सोदता की तुमी हेजेर लक्ष दिवन हे सगळें जे कितें आसा तो विशय आसा तुमी सरकारा मेरेन व्हरा. मुख्यमंत्री मेरेन व्हरा आमच्या आमदारा मेरेन व्हरा. जेव्हा बेगीन पावस येवचो जेणे करून आयज अंजुणा धरण सुद्दां आसा ते खूब तेजी पातळी सुद्दां आयज खूब कमी जाल्ली आसा. फोडूंक ना बांद हो बांद आसा तो फोडूंक ना जेणे करून हो जानेवारी आमचे जून म्हयन्यानूच हांगाचे स्थानीक लोक आसा हे फोडटाले आनी सगळी घाण आसा कितें आसा हे सगळें व्हांवन वयताले कळ्ळें न्हू. हे कारापूर कोळमातले तळे आनी हे कितें जालें तळे हे न्हू पावस आमी हे तळे वर्सां आमी फोडटाले केन्ना फोडी मिरगार फोडली आमी आनी हे कारण जून म्हयनो सोंपा येयलो तरी पावस आमकां हें ना. हे जेन्ना पावस पडलो आमी हे तळे तुडुंब भरा आनी हे मागीर शेताक भाताक लोक आपले यूज करी येयले उदीक. फुडें कितें संकट येवपाचो भंय संकट खूब येवपाचे आमकां संभव दिसता. हे उदीक सध्या प्रदूशीत जाल्लें आसा उदीक सगळें प्रदूशीत म्हणजे वर्साभर खूब वाटला न्हू खूब कमी जालें उदीक म्हणजे हेजो पावसाचो परिणाम जाल्लो आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.